दुसरं अंक सुरू करचे आधी सगळ्या नाट्यरसिकांक परत एकदा माय मोगाचो येवकार. मोगाळ नाट्यरसिकांनो, अंत्रुज ललितक ही संस्था 31 वर्सां आधी स्थापन जाली. आजवेर ह्या संस्थेन सुमार 35 नाटकां वेगवेगळ्या शैलीची, वेगवेगळ्या लेखकांची, वेगवेगळ्या प्रकारांची मराठीन आनी कोंकणीन गोंयांतूच न्हय तर गोंया भायरय सादर केली. आनी वेगवेगळ्या महोत्सवांनी, वेगवेगळ्या स्पर्धांनी राज्य स्तराचेर तशेंच राष्ट्रीय स्तराचेर साबार पारितोषिकां, पुरस्कार ह्या संस्थेक फावो जाले. आज पयलेच खेप ह्या नाटकाचो प्रयोग आमी तुमच्या मोगाळ रसिकांच्या आर्थीक पाठबळाचेर हांगा सादर करतात. कांय प्रवेशिका तुमी घेवन आमकां आर्थीक आदार दिला, हाजे खातीर आमी संस्थेच्या वतीन तुमचे मनकाळजासान उपकार मानतात. कांय हितचिंतकांनी आनी बरे मागत्यांनी ह्या प्रयोगा खातीर आमकां बरी अशी आर्थीक मदत केल्या. तांची नामावळ वाचप हांगा आमकां योग्य दिसता. माननीय सार्वजनीक बांदकाम मंत्री भौमानेस सुदीन उर्फ रामकृष्ण ढवळीकर, सरपंच कवळे ग्रामपंचायत श्री राजेश कवळीकर, निधी कंस्ट्रक्शन उद्योजक श्री अवधूत काकोडकर, उद्योजक श्री अतुल नाईक, उद्योजक श्री आनंद माधव नाईक आणि उद्योजक श्री गोविंद एस गावडे हांणी आमकां ह्या प्रयोगा खातीर आर्थीक मदत दिल्या. अंत्रुज ललितक निर्मीत अनुजा कला अकादमी, कला चेतना आणि संकल्प थिएटर आयोजित नाट्य महोत्सवांनी साबार इनामां मेळून जैतवंत जाल्लें नाटक श्रद्धापूर्वक आमी मंचीत करतात. जीवनमोग, लेखक दत्ताराम कामत बांबोळकर, निर्मिती संयोजन श्रीधर कामत बांबोळकर, दिग्दर्शक अरुण गावणेकर, पार्श्वसंगीत उदय तिळवी आणि साईश देशपांडे, नेपथ्य विजयकांत नमशीकर, प्रकाश योजना एकनाथ सूर्या नाईक, रंगभूषा लवलेश दास कवळेकर, वेशभूषा दीपा नमशीकर, नेपथ्य निर्माण सुबोध कृपासकर, प्रकाश आधार रामदास कृपासकर, ध्वनी आवाज महेंद्र कवळेकर, निर्मिती आधार गीता कामत बांबोळकर, प्रदीप कृपासकर, गोकुळदास कृपासकर, गुरुदास नाईक, राधाकृष्ण बांबोळकर, विणा गावणेकर, विनोद धोणशीकर, लक्ष्मीकांत नाईक, दिलीप सावंत, पांडुरंग कृपासकर, राजेश नाईक आणि धोंडू परगडे. खाशेलो उपकार सरपंच आणि पंचायत वांगडी बांदोडा ग्रामपंचायत मोहन मुळी आणि प्राध्यापक पूर्णानंद च्यारी. ह्या नाटकांतले माचे वयले कलाकार सारा डॉक्टर रूपाचारी, मन रघुनाथ साकोर्डेकर, बाबा उमेश नाईक, आई सुकांती नाईक, केदार ॲडव्होकेट सुनील तिळवे, निमा विजेता नाईक आणि कोमल गौरी कामत. अंत्रुज ललितक निर्मीत जीवनभोग नाटकाचो दुसरो अंक सुरू करचे आदी हांगा जमिल्ल्या समेस्त नाट्य रसिकांक नाताळेची परबी आणि नवे वर्स सुखा समाधानी जिवचूं अशें काळजासान शुभेच्छा. तर पळया नाटकाचो दुसरो अंक जीवनमोग. आईची तब्येत बरी आसा न्ही?
पुढे तुमका आई मर्याद राबवून अडचण विनातल्या तुम्ही सांगल्या जातात फाटी पुढे जाऊ नका पण उपकार करून तिका अशा अवस्थेत सोडून नव्हतो नका तुमका किती चड दिवपाच्या जाल्यार ती सांगता असे काहीच ना आता आई मर्याद कोणाचा बाबा येतो तुम्ही तुमचं हुस्को करू नका म्हाका तुमची काळजी आसा तो फक्त 15 मिनिटां खातीरूच आहे फक्त वचूं जाय कडेच हरशी तुम्ही आईक मेळपाक सदांच येताले पण आता म्हयनोभर तरी जालो आयलेच ना पावलोच ना बाबा कडेन फोनाचेरूच खबर घेता फाटले 7-8 दीस फोनी करून पावलो आईचे अल्झायमरचे दुखणे झपाट्यान वाडत आसा आता ती हातुराचेर पडून रावता आता ती कोणाकच कळना जाणा पोरांक सांगला म्हाका सगळें फुडें फुडें वतलो तिजो विनश्ट अवस्थेंतलो देह फक्त हाडां मांसांचो देह कितें करचें तेंच समजत तरी देवाच्या रुपान तुमी मेळ्ळी हांवें असले पेशंट्स खूब सांबाळ्ळे तांकां कशें हाताळचें तेवूय बी म्हाका खबर आसा पण तुमच्या बाबाक कशें हाताळचें तेंच म्हाका कळना वरांची वरां आईच्या पांया कडेन बसून रावता तिका कांयच कळना हें जाणा जावन देखीक हांसत रडत तिचे कडेन खोबऱ्यो मारता जाल्यार एक दीस रातभर कुडीत बसून ल्हान भुरग्या भशेन चिमट्यान रडटा त्याच खातीर ना म्हज्या बाबाची अवस्थाच पळोवन नजो आनी म्हणूनच सारा घर सोडून न्यूयॉर्काक गेले हें सुद्दां ताचे पासून लिपोवन दवरला हेच खातीर आयिल्ले हांव हें पळया साराची गजाल कशी तुमी तांचे पासून लिपोवन दवरूं नाका फाल्यां तिसऱ्या मनशा कडेन कळ्ळ्या तांकां तो खर धक्को बसतलो कितें करचें तेंच कळना संकटाक कोसळ्ळी म्हणटकच दरड कोसळिल्ल्या भशेन थोड्या जाण आंगार कोसळत रावता सारा आसून लेगीत म्हऱ्यांत ना आनी आई म्हऱ्यांत आसून लेगीत नाशिल्ल्याच भशेन पूण भुरगीं आसात न्हय भुरगीं तर म्हज्या म्हऱ्यांत येवपाकूच तयार ना ती म्हजे कडेन उलोवपाकूच तयार नासता ह्या सगळ्या घटनेक हांवूच जबाबदार आसा अशें म्हाका दिसता जाणा सद्याक तुमचें मन फिरून तुमच्यातले सगळे चैतन्यूच नश्ट जालें खाणा जेवणा वयली माणसां सोडून गेली तुमी ऑफिसाकूय वचना पूण अशा सगळ्या उद्ध्वस्त जाल्ल्या वयली कित्याक बसून रावना काय खिणा खातीर आपली जोडीदारी पयस गेल्याची परत येतली अशा अवस्थेत तुमी जे लेगीत जगतात तशेंच जगप योग्य हे पळय तुमच्या बापायची अवस्था हांवें समजूंक शकता पण तुमी जे लेगीत जगतात ते पळोवन म्हाका दिसलें हांव तुमच्या खातीर कांय करूंक शकत ना म्हजे खातीर म्हणजे तुम्ही येताले तुमच्या बापाय कडेन तुमचें उलोवप जातालें तेन्ना तुमच्या दोगांयच्या काळजांत आपल्या जोडीदारा विशीं आशिल्लो माया आपलेपण म्हाका जाणवता तसो हांवें आजून मेरेन खंयच्याच जोडीदारा मदीं पळोवंक ना एक पुराय सुखी जगतले अशा अवस्थेत आमकां कसलोच पत्तो लागू दिसना सरान हें घर सोडून वचप होच आमच्या खातीर एक खर धक्को आशिल्लो म्हजी भुरग्यांची मानसीक तयारीच जावंक शकली ना पूण एक सारा गेले तुमचे सगळो संवसार सोंपलो अशें काय सारा त्याची कारकीर्द घडोवन गेला म्हणजे कितें भयानक तर घडलं भयानकच घडना हांव म्हज्या भुरग्यापासून पयस पावलो ती म्हजे कडेन वेगळेच नजरेंतल्यान पळयता हांव तांकां समजावंक शकना कोणाचेरूच नियंत्रण ना आमी एकामेकाचेर तापपाचे मागीर ताचेर रूपांतर भुरग्यांचे रडपा झोपाची न्ही परत तशीच एक सुकी सकाळ दिसता आमी सगळीं वादांत खंय तरी पयस घुसपून पडल्यात आनी एकामेकाक सोदपाचो यत्न करतात अशें सदांच करून घेवना तुमी आनी भुरग्यांनी हातूंतल्यान भायर सरूंक जाय तोच यत्न करता ऑफिसांतल्यान थारावन येता आज भुरग्यांक समजायतलो तांकां समजून घेतलो पूण घरात भुरगींच नासतात आनी आसली जाल्यार तुजे कडेन उलोवपाकूच तयार नासता तुमी भुरग्यांक घेवन कांय दीस बरेशे जाल्यार भोंवूंक कित्याक वचना खंय आसा असो जागो सो आमकां लागीं हाडटलो आमकां सुखी करतलो असो विचार करना दुख्खाची संवय घेवं नाका अशें केल्यार खूब खातर जाता तुका आयुश्यात हांव हे म्हज्या अणभवांतल्यान सांगता तुमी आजचे भोगतात न्ही
तेच हवे माझ्या जिणे हा वेळा तरी बोल तू काही विचार सांगू मुळात दुःख म्हणून काय असंच ना कशा कशी दुःख दुःख हे असतंच ना सगळे सुखच असतात चहा पेवपा गेला ताका उदकाच्या तळ्यान पडत म्हळ्यार मोठेसर दोघी दुखीनी कसा आणि चहा पेवपा गेला ताका तेच तळे म्हळ्यार मनसूख पेवपाची खोशी घेवपी कसा आमकां आमच्या जिणेच्या तळ्यात पेवपा घेवपाक कशी पेव हेंच्याचे ताळे थारावे म्हणटा की दुःख म्हळ्यार काय असंच हांव खरें म्हळ्यार नर्स न्हय आणि केअरटेकरूय न्हय मुळात हांव एक अभिनेत्री नाटक टीव्ही सिरियलांनी कामां केलीं पूण ह्या विश्वात वावरताय म्हाका मेळपी प्रसिद्धी यश हाच्या मत्सरान जळपी म्हज्या भोंवतणच्या लोकांनी म्हाका खर दुःख भोगयलें तातूंत त्याने सुखाची वाट सोदी आज ह्या वाटेक अभिनेत्री हाय हाय तुमकां पहिले दीस पहिले त्या दिसा तुमचो तणावलो म्हाका खंय तरी पळयल्याचो जाणवलो तुमी म्हजी वाट ह्या गाजीले दूरदर्शन मालिकेत तुम्ही गायत्रीची मुखेल भूमिका केली बरोबर तुमची आणि माझ्या चलयेची निमाची भेट घडून आणून जाली निमाची आणि केदारची आवडती अभिनेत्री म्हणजे तुम्ही खऱ्यानीच अरे वा तुमचे तांचे बरे पडटले तुम्ही माझ्या भुरग्यांक समजावशात प्रयत्न करीन तुमचो जिणेचो अनुभव खूप व्हड आसा हे पळया तुमचो तुमी सिस्टर अशें म्हणू नाका म्हाका कोमल म्हणल्यार चड बरें दिसतलें सुंदर नाव कोमल आयुष्यात घटना ह्यो घडत रावतात त्या घटनांनी तर जीवन रंगता केन्ना केन्नाय रंगीबेरंगी तर केन्ना केन्नाय काळे तातूंत त्यानूच दर एकल्यान आपलो सुखाचो मार्ग सोदून काडपाचो फुडें वचत रावपाचें एक दीस फाटल्यान वळून पळयतच कळटा की एखादी घटना कित्याक घडली साराचें वचप बरोबर कांयच हाजी चिकित्सा करपाक कांयच अर्थ ना आता पावना फुडें फोन करीन सुगे डेत म्हणून सांगून गेले आज म्हयनो जावन गेलो तरी सारा तो पत्तो ते जितले उस्त्र आयकले तितलेंच बरें तो मेरेन तुमी सगळी सावळी आसतली स्थिर जाल्ली आसतली आणि तुमच्या संस्कृतीत घुसून सारा परत आयलेच ना जाल्यार आयलेच ना जाल्यार तुमी तुमची जी पुराय रितीन उबी करा कसली अळमी जीण जगून म्हजेर विश्वास दवरा तुमचो बाबा तुमच्या आईचेर आसुनी खूब मोग करता पूण म्हाका विश्वास आसा आनीक 4-5 दिसांनी ती आपल्याक सांबाळटली म्हजें तें सगळें आयकून तुमचे कडल्यान म्हजे खूब अपेक्षा तुमी सगळ्यांनी ह्या दुखाच्या आव्हानात सावरून घेवन तड घातली जाल्यार हांव म्हज्या सुखाच्या वाटेर जैतिवंत जालें अशें समजता आई जेवण लोकांचा वेळ झाला कोमल तू फाल्यां येवशी म्हज्या भुरग्यांक मेळपाक फाल्यां आयतार आशिल्ल्यान भोवतेक ती घराच आसतली भुरग्यांक आवडटलें तुजो थंड स्वभाव सरळ उलोवप ताचेर नक्कीच मानतली एक पुरकी बाय आपली आवडीची जागा घेवपाक घरात बसून पळयता कशी ताची समजूत जावयता गैरसमजुतीत आमी येतले सद्या तुमी सांगा सांभाळ कांय दीस ऑफिसांतल्यान बेगीन घरा ताका बरें दिसतलें जमता जाल्यार तांकां घेवन रातच्या जेवण भायर हॉटेलांत मेळया खंयी भायर वचा तुमची सुचोवणी खरेंच सुंदर आसा तुमचे कडेन उलोवन मनाक धीर आयलो मन घट्ट करा वादळ अशीच आहेत कसली वादळां ही खिळवराची असतात येता तशी नाच जाता एक नावाजती अभिनेत्री आणि दुयतीची सेवा करता
अभिनय क्षेत्रात नाव मिळवपाचे सोडून सिनेमा सृष्टीत रिकपाचे सोडून साधेपणान रावता उलोवपान कितली नमळाय कितले आपलेपण कितली धीरदिपी उरता सारा हे सगळे सोडून करिअराच्या मृगजळा फाटल्यान घातला विचित्रच हॅलो हॅलो बाबा कोण कोण सारा सारा कशी असा खंयच्यान उलयता रावपाची व्यवस्था जाली हय हय खुशी कसल्या गोष्टीन जगपाचे सारा कशें कशें सहन करप हांवें वादळात बोटीचे कुडके जावचे आनी उदकांत जगपा खातीर धडपडचें तशें जालां आमचें केन्ना येतलें सुटी केन्ना आसतली 6 म्हयन्यांनी नक्की खबर ना सारा सारा तुका येवचीशें दिसना फोन दवरता फोन कित्याक दवरता 1.5 म्हयन्या उपरांत तूं फोन करता आनी फोनाचेर तुका उलोवपाक मेळना असली कसली ताकीद लागल्या फोन दवरपाची कोण कोण वाट पळयता तुजी खूब पाडटा काडलो काय बाय कित्याक उलयता म्हणजे कशें उलोवप तुजे कडेन सारा 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 तुवें कितें हाडला म्हाका कळना कोणा दादल्याचो फाटल्याच्यान आवाज येता मित्र रूम पार्टनर सारा सारा कितल्या सहजतेन सांगता तूं सारा सारा तुका सोडून हांव केन्नाच पयस गेलो ना म्हजी आई म्हणटाले तेंच खरें तूं स्वार्थी तुका दुसऱ्यांच्या भावनांची माती फुटीरूच ना असो हा कित्याक भुरग्याच्या प्रकृतीची नाटक घेतल्याचे नाटक करता आनी समजा खरेंच भुरगीं बरें ना ताका तुजी गरज आसा जाल्यार तूं थंयच्यान येतलें पूण जे सुटकेसारकें म्हणपाचें एक नाटकूच आशिल्लें तर अभ्यास खूप असा आहे खंयच्यान कितें सांगू जाय सारा सारा तूं आमकां फटयता ताचे परस तूं स्वताच फटयता हें लक्षांत दवर फोन दवरूं नाका सारा सारा फोन दवरूं नाका म्हाका तुजे कडेन वेगळेपणान उलोवपाचें आसा सारा फोन दवरूं नाका सारा मम्मा ना म्हणजे तुका जाय ती करपाक तूं मेकळो अशें बीन दिसना न्ही तुका तुज्या खातीर हांव घरा बेगीन येता हाचे फुडें हांव घरा येता तेन्ना तूं म्हाका घरांत आशिल्लो दिसूंक जाय हांव घरान येवन बसलो म्हणून घरान कितें फरक पडपाचो आसा हय पडटा फरक पडटा तूं हांव निमा आमी तिगूय जाणां ह्या घरांत रावतात
आणि आम्ही काय एकामेकांची गरज असा हे लक्षात दवर. निमा त्या बंद कुडीन बसून आपला अर्ध वेळ कोणाचेर घालयता आणि उरिल्लो वेळ फ्रेंड्सा बरोबर. ऑफिसांतल्यान येता तेन्ना इतलो थकिल्लो आसता की आमचे उलोवपाचो त्राण लेगीत तुज्यान आसना. असले घुसमटलेल्या वातावरणात हांवें एकट्यान घरांत बेगीन येवन म्हाका कित्याक पळोवन घेवपाचो? तुवें घरात सो ही म्हजी अपेक्षा. सदांच असो रातचो 12-12:30 जर तुवें येवपाचें बंद केलें ना जाल्यार कितें करतलो? कितें करतलो पप्पा? मारता जाल्यार मार. म्हाका घरांतल्यान भायर काडली. आमकांय कर, पूण कर कितें करपाचें आसा तें. हांवें तुका मारतलो म्हणला. तुका घरांतल्यान वच म्हणून सांगला हांवें. कितें कितलें व्हडलें व्हडलें उलयता तूं मदींच. घरांत येवपा वचपाचे कांय नियम आसता, वेळ काळ आसा. हॉटेलार हें काय धर्मशाळा. येवपाचो प्रयत्न करतलो पूण यातलो पूण सांगलें ना. म्हणजे म्हजें मन हांगा रमना. म्हजें मन म्हाका ओडटा थंय हांव वता. आणि म्हजें मन हांगा रमता म्हणून हांव बेगीन येता घरांत. मम्मा नासली तरी घरांत येवपा वचपाचो कांय वेळ आसा. तुवें आनी निमान वेळच्या वेळार घरा येवपाकूच जाय. अशें कोण म्हणटा? कोण सांगता ह्या घरात नियम आसात? कोणाचे नियम? आमकां ह्या घरात तोंड धरपाचो तुका कसलो हक्क आसा? निमा मैत्रिणी कडेन न्ही, पप्पाला घेऊन येता तू. खबर आसा म्हाका. न्हिदेंतल्यान उठून येवना. कान दोळे उक्ते दवरून रात्रीच्या राती हातरुणाचेर तळमाटा आमी. म्हाका आमची फिकीर ना आनी आमचे लागीं तरी कित्याक अपेक्षा करची? आनी आमचो इतलो हुस्को, इतली काळजी दिसताली जाल्यार ममाक तूं आमच्या पासून पयस करचो नासलो. मम्मा गेली ताका हातून. तूं जापसालदारचा पप्पा. तुवें मम्माक हारायली लेगीत ना आनी वयल्यान ह्या घराची बंदखण करून ख्यास्त आमकां कित्याक? कित्याक मम्मा गेली ताचो दोश तुम्ही म्हज्या माथ्यार मारूं नाका. हांवें ताका हर तरांनी सांगून समजावपाचो यत्न केलो पूण तिका आडावना. मम्माक फक्त तूं चाडोवंक शकतालो पप्पा. एक दादलो, एक घोव आपल्या बायलेक आडावंक शकना. कोणाक पटत पप्पा? माझी आमकां कितली गरज. तुजो मायेचो हात आमकां कितले गरजेचो हें तुका केन्ना कळ्ळेंच ना पप्पा. तुवें फक्त तुजेच पळयलें. पप्पा कडेन पटलें ना. शिक्षणाच्या निमित्त करून तिका घर सोडून वचपाक दिली. तुज्या मात्तूय चिंतलें ना. मम्मान आशिल्ली ह्या रिकाम्या घरा परस भायर मित्र मैत्रिणीच्या सांगाता खातीर मनाची जखम भरून घेवपा खातीर मेळत थंय धांवतात आमी. तुम्ही दोघांनी सत्य परिस्थिती जाणून घेवची इतलेंच म्हाका दिसता. जे घडलें तातूंतल्यान तुमच्या आनी म्हाज्या मदीं प्रचंड गैरसमज निर्माण जावन तुम्ही म्हज्यापासून पयस गेली हें म्हाका कळटा. पूण तूं हो गैरसमज पयस कसो करचो तें आसूं म्हाका कळना. तुमकां मम्मान दिवाळी दिसा कितें सांगलें तेच तिणें फक्त 8 ते 10 दिसां पयलीं म्हाका सांगिल्लें. तिच्या त्या निर्णयान हांव मनापासून हल्लो. हांवें हर तरांनी सांगून समजावपाचो ताका यत्न केलो. सारा म्हणजे म्हज्या जिणेचो आनंद. हांवें हयातभर ताचेर प्रेम केला, आजूय करता. खंयच्याय खिणाक सारा परत येतले, म्हजो आनंद परत येतलो, घराक घरपण येतलें. अशी आशा काळजांत घेवन फाटले 5 म्हयने वाट पळयत हांव कसो जगता म्हाज्या पोटाक सांगलें. जायत तुम्ही म्हणटा तशी हांवें तिका आडायली ना जाय. हांवें ताचेर जबरदस्ती करूंक जाय आशिल्ली. ना वच्चें म्हणून म्हजो पुरुश अहंकार जागृत करून ताका धमकावंक जाय आशिल्लें. पूण हांवें तें कांयच केलें ना. एक दादलो, एक घोव जावन लेगीत केलें ना. कारण कोणाचें स्वातंत्र्य, महत्वाकांक्षा, चित्त हांवें चिंतून उडोवपा इतलो निर्बुद्ध म्हळ्यार विचारांचो न्ही. सारा जिद्दी पेट्टी आनी एकदां मनात घेतलें तें करून दाखोवपीच. हांव आजूय साराचेर प्रेम करता. तितलोच म्हाका तुमचेर करता म्हणजे तुम्ही म्हाका आवडटात. तुम्ही म्हाका म्हज्या मनांत जाय. आमच्या मदीं कसलोच गैरसमज नासतना हांव तुमचो, तुम्ही म्हजी भुरगीं म्हणून एकट्या राविल्ली म्हाका जाय. असत हांव दोशी आसा तरी पूण हांव तुमचेर प्रेम करना, मनांतल्यान माया करता. सणाच्या वियोगान हांव इतलो दुखावना, सैरभैर जालां. म्हाका तुमच्या आदाराची गरज आसा वेळ पडटे म्हणून.
तुम्ही जर नका असं पयस केलं जाल्यार खूप थोडे दीस चलतलो रे. तुमच्या माये खातीर हांव कसो वसो उबो आसा. म्हाका समजून घेयात. पप्पा आमकां तूं जाय पप्पा. तुजी माया जाय. कळनात पप्पा आम्ही कितें करतात ते. आमकां सगळ्यांकूच जगप खूप कठीण जालां. सगळ्यांकूच हे अशेंच खूप त्रास पडटा आसतले. शाळा मम्मा फोन तरी करता आशिल्ली. मला उत्तर दिले सुटी येतली म्हणून. केन्ना ती सुटी केन्ना येतली मामा. फारा वयल्यानी आमच्या लागीं येवप ना. कदाचित ताजे थंय रावपाची वेवस्था जेवण खाण वेगळे लोक हातून वेळ वता आसतलो. कदाचित आमकां दिसता ताजे पेक्षा ताका चड अभ्यास कश्ट पडटा आसतलो. कदाचित फोन केल्यार तुमकां त्रास जावं येता म्हणून तिणें फोन करूंक आसतलो. एखाद्या वेळ थंयचे सगळें सोडून ती खंयच्याय खिणाक परत येवपाचें चिंता आसतली. पप्पा ती आता परत आयली सुद्धा जाल्यार आशिल्ले तशें परत जावचें ना. ना पप्पा खंयची वस्त आसूं हा मनशाची मना. इल्ली दोसो येता पूण पयलींचो अखंडपणा एकजीव तांच्यात आसना. आयली करून आमचे नाते भावना माया तोडून माड्डून मामा गेली. हे आमच्या मदीं सतत जिवे उरताले. कदाचित पयले भशेन जावचें ना. कदाचित पयली पेक्षाय बरें जावं येता. मागीर एक दीस असो येतलो त्या सगळ्या दुःखांचो वेदनांचो यातनांचो अंत जातलो आनी खुशयेचो भार येतलो. आम्ही इतले दीस तुझे कडेन वाईट रितीन वागली. तुझे मन तुझे दुःख आमकां समजलेंच ना पप्पा. म्हाका माफ कर पप्पा. मार्गेट I love you. आता आमकां सगळ्यांकूच एकामेकाची मदत घेवन जगपाक जाय. म्हाका खात्री आसा रोखडेच बरे दीस येतले. तुवें म्हजें आयकून घेतलें. म्हाका समजून घेतलो. खूब बरें दिसलें. आज खूब दिसांनी थंडपणान सुस्त न्हिदता. तुम्ही एक 10 मिनिटां बसची म्हजे बरोबर उलोवपाक थोडे मनातली उलोवपाची तुवें ल्हानपणाच्यान पयलो नंबर केन्नाच शोधला. यू आर अ स्कॉलर बॉय. तुजे विशीं आमची अपेक्षाय खूब बऱ्यो आसा. पूण 12वी जातकच तूं फुडल्या शिक्षणा खातीर इंग्लंडाक वचलो तेंय म्हाका. तुज्या विशीं पुराय विश्वास आशिल्ल्यान आज पर्यंत खंयच्याच गजालीचें स्पश्टीकरण हांवें केन्नाच तुजे कडल्यान मागलें ना. आज मागता. 3-4 दिसां पयलीं तुजे स्कुलाचे प्रिंसिपल म्हज्या ऑफिसान येवन म्हाका मेळ्ळे आनी ताणें जें कितें सांगलें तें आयकून म्हजेरूच विश्वास बसलो. मम्माच्या गैरहजेरीत तुजे थोडेशें भरकटत वचप, अभ्यासा कडेन दुर्लक्ष जावप साहजीक आसा. पूण म्हणून स्कुलाक दांडयो मारप, अभ्यासाची प्रगती शुन्याचेर हाडप, स्वताच्याच हातांनी स्वताचेच भवितव्य खूब काळखात पडून उडोवप, ते बीन एका चलये खातीर. आज सुद्दां तुजी बास्केटबॉलाची प्रॅक्टीस नाशिल्ली. तू इतले रात मेरेन त्या चलयेच्या घरा कडेन नाशिल्लो, बरोबर? सपनां तशें बरें चली पप्पा. सपना ताणें 11वी स्कूल सोडला.
शिकतात ते जेमतेम तरी असताना दिस रात तू त्याच्याबरोबर घालायचा. मीच कोणाच्या नजरेतल्या नाव स्वप्नात आर्थिक कर सहानुभूती दाखवण्याचा यत्न करताना सगळे सांगतो हवे बापायपासून एकट्याच पडीच्या स्वप्नात आर्थिक आधार देऊन सांगतो की त्यांनाच म्हणून घर सोडून गेले. तुझ्या स्वप्नात हा आधार देऊ शकता ते स्वप्नात एक वडलो आधार कसं दिसूक लागलं. माझे दुःख विसरपाक म्हाका ताचो सांगत जाय जाय कसो दिसूक लागलो. तुझी मम्मा गेली आणि तुम्ही दोघे जण समाजात खेळताय. केदार अनु 12वीच्या परीक्षेत तुका बसून मेळचे ना ताचे कितें स्वतःचे नेट दंडवर केदार त्या सपनाक मेळपाचें सोडत. हांव सपना कशा त्या सोडू शकना पप्पा. म्हणजे म्हणजे आयकूचो ना तू आणि कोणाचे कितें आयकून घेवपाक तयार आसा पूण स्वप्नाच्या बाबतीत कोणाचेच आयकूचो ना. केदार एक लक्षात दवर त्या सपनाबद्दल कोणाचेच मत बरें ना. तुझी लहान पिराई आणि आईल्या संकटात लागून तुझे थोडेसे चुकले हे समजू येता. पण माझ्या ऐकण्यासला तू अविचारातच घट्ट धरून राहतो वा तुझं हट्ट तुका जिण्याच्या ना नवट करू शकता. त्याचं सांगात सोडल्यावर त्याची भयानक अवस्था जातली तू पप्पा. तुझ्या परिस्थितीचा विचार कर. सपनाची आवय कोणाला रावपाक मुंबई गेल्या. आता त्या भाड्याच्या घरात सपनाक एकट्या कुत्रा पडटले. त्याचे आवय बाबा ताच्या पडिले ना त्याला तू कित्याक घेता ताची इतकी काळजी. पुढे किती तरी भलत्याच घरच्यापेक्षा आजूच ताज्या अवस्थेत ताका सोडून दी. वेळ आयल्यावर शिक्षण सोडीन पण स्वप्न कसं अर्ध्यात सोडतो ना. असले असले कसले भुरळ घालत आणि तुझे असले कसले सोदरे घालत आणि पप्पा तुका कशें सांगू. स्वप्नात म्हजेपासून तीच गेल्या. जे कितें घडला ताका हांव जबाबदार आसा. ताका लागून हांव तुमकां कोणाकूच त्रास दिवपा ना. म्हजी समस्या म्हाका सोडून दी पप्पा. कसल्या खाणीत सोडून गेला केदार. ते भवितव्य तो फुडार तू कसो घडयतलो. स्वप्नाच्या पोटान म्हजे भुरगे आसा. तू मामाचेर जितले प्रेम करता तितलेच म्हज्या स्वप्नाचेर आसा. जन्मात राव ताचो सांभाळ करप दोतोर वखदां म्हणजे सादी गजाल न्ही केदार. कसो कसो करतलो तू इतलो खर्च. स्कूल सुटले म्हणटकीर खंय काम करतलो. स्वप्नाय काम करतले. मी दोगांय जाणां जाले तितले बरे न्हिदून रावपाचो यत्न करतली. तुका कळना हांव तुका कितें कितें कशें समजावंक शकता तें. स्वप्नाच्या पोटातले भुरगे म्हजे. म्हजे भुरगे म्हजे म्हऱ्याच जाय पप्पा. हांव खंय दिसवाड्याचें काम करीन. हांव हॉटेलांत कप्पशें धुईन पप्पा. पूण तुजे कडल्यान एकूय पयसो घेवपा ना स्वप्ना खातीर. हांव म्हज्या भुरग्या खातीर. केदार केदार सारा सारा हो कसलो खेळ मारून गेला तू माझ्या खातीर. माझ्याने सगळे सांभाळून जावचे ना सारा. सारा तू यो प्लीज प्लीज सारा परत यो. मन स्पीकिंग. Could I speak to Sarah, please? Who is speaking? Benjamin? Sarah's friend? Are you staying with Sarah? How is that possible? Where is Sarah? Where is Sarah?
तुमची मम्मा खूप पयस तिशिले तर 2 वर्सांनी रोखडीच परत येतली. मी घडी हात होती केन्नाच परत येवची. नाही हो पप्पा. वासानी पप्पा मुखाड्यातल्यान खूप व्हडले जावन आयला तुज्या मुखार. जाणा सकाळी उठतना गरम उदक जाय पडटा. बरें आसा पप्पा. आमच्या न्हिदच्या पयलीं तुका गरम दूद जाय. मम्मा भशेन तुजें सगळे वेळेच्या वेळार करपाचो हांव यत्न केलो. खबर आसा म्हाका सगळें. तू शिश्वा सुटल्या बरोबर रोखडेच करा. मैत्रिणी हांगा ते वचू नका प्लीज. माझ्या प्रॉमिस पप्पा प्रॉमिस. तुझ्या दुकान एक अपेक्षा हांव पुराय करतलें का पप्पा. तुम्ही बसा का बाबा. हा पळून येता भितर. बाबा तुला इल्लीशी कॉफी करून आणू. ना आताच घेतलं नाही घराकडे आणि थोड्या वेळान घेऊया. मग मारी गेला हॅलो हॅलो. हाँ 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 जी मैं कोमल बोल रही हूँ. हाँ 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 बोलिए बोलिए सर. थैंक यू सर. इट्स माय प्लेजर. हाँ मैं कल सुबह से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी. बार बार एंगेज लगता रहा. हाँ सर. नहीं मैं यहाँ के परिवार के साथ कुल्लू मनाली गई थी. कल सुबह ही हम घर लौटे तब आपका ऑफर खत मिला. बहुत खुशी हुई सर. बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर के साथ आपने मुझे लीड रोल के लिए चुना है. एक तो मेरा बड़ा सन्मान है. टीवी सीरियलों से पिछले 5 सालों से मेरा रिश्ता ही टूटा है. नहीं वैसे सिनेमा में काम करने का मेरा बचपन से ही सपना था. अब वो सपना आपके कारण पूरा होने वाला है. हाँ सिनेमा की पूरी कहानी अल्जमा के दीवाने पर है. इसीलिए मुझे चुना. धन्यवाद सर. आजकल मैंने अल्जमा के पेशेंट्स की जो सेवा की है उसी का फल आज मुझे मिल रहा है. ऐसे पेशेंट्स के बारे में मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ. हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी. मैं कल ही वापस लौटना चाहती हूँ. अभी तक मैं प्लेन के टिकट के लिए ट्राई कर रही हूँ. टिकट मिलते ही मैं आपको कांटेक्ट करूंगी सर. हाँ बम्बई एयरपोर्ट पर मिलेंगे. ओके बाय. गुड डे सर. बाबा ऐसा कोण भीतर. मन आता आणि मन विमानाचं तिकीट मिळालं जरा पळोवपाक गेलो पण तू विमानाक मन खंयच्यानी तरी तिकेटी घेऊन येतलोच. बाबा काल आम्ही एका माणसाला आज तिकेटी लागून मनात धावपळ. ताका उगीच त्रास म्हणजे कशे त्रास आणि तुम्ही सगळ्याक आमच्या त्रासांतल्यान मुक्त करून जगपाची नवी जीण दिली ताजी कितें. बाबा उलट फाटले वर्सभर तुम्हीच म्हाका नवी जीण दिली. ह्यानी म्हणी नाशिल्ली ही सिनेमाची ऑफर म्हाका मेळून आशिल्ली जाल्यार हांगा सगळे पाय भायर काडप म्हाका शक्यच जावचें नाशिल्लें बाबा. आणि तुवें आमकां मेळूंक नाशिल्लें जाल्यार मैत्रीचे मरणा उपरांत हांव तरी थंय जगतलो नाशिल्लो. घडये मैत्री पयलींच हांव नाशिल्लो. साराच्या विरांतल्यान मन निमा आपली खुशी तरी मेळोवंक पावतली आशिल्ली. खरें
नियती मनशाच्या हातातला नियती काढून घेतात आणि त्या जाग्यावर दुसरे देतात. मनशा खेळतात. तू असतानाच केदाराच्या जागेवर पडले झाल्यावर खूप बरं नसले. केदार असं म्हणतेच वाटेल वाचत तेव्हा स्वप्नात लगेच चितूक नशेल. बाबा केदार खरेच बरोबर. तुमच्या वशेन ताजे काळी माया हो दया अशा गुणाने भरून वाटत. माझ्या मनात सपनाविषयी मस्तच वाईट केलं नशी. सपनाची कापूट करता त्याच वेळा रावळीच्या पोळीस गेल्यात केदार दुखावून सपना हसता जो आला सारा हल्ला अशीने झाल्या केदाराकडे अशी घडची असल्याशी स्वाभिमान ते श्राद्ध हंगाला बसून राबतावं पण बापाही कळलं एक पैसा मागून घ्यायचं ना. आम्हा घरदार भरून राखता आणि तो आता उपाशी पटन धडपडता. कसलं वाटतं. दोस्त आता समजावू शकता ना तुम्हाला पण पुढे राहतो आता. हा बा भाव त्याच्याकडे खूप उलयला. हे पाहिजे कसं आहे असं इतल्या लहान वयात जबाबदारीची जाणीव असं पकडा नाही बाबा. कोमाजी पप्पा रॉकडच येतलो ना. तुम्ही आईने जरा थांबून घ्या मग सांगून दिला. तुझे डोळे सुटेल वरी झाल्या. रात्री नीट बीट पडली ना का किती कोमल जीव होतं म्हणून. तुमच्या बरोबर कुलू मनाली भोवताना एक महिना कसं गेलं काही कळेच ना. मला आई तुका पोचून जाय हे कळण्यापुढे अंगातलं सगळं उत्साहच गेलं. तुम्ही होता म्हणून ज्या बरंच पप्पांचं मला लागलं. काही रात्री पप्पा खूप उलेलं माझ्याकडे. पप्पा परत म्हणताल माझी मला टाकून सडसडीत झाल्या सड्याच्या पडीलं पहिलंच पावसाचा तेव्हापासून. माझ्या राज्याच्या जिनेत अशी बायमनीस येतली तर आता खऱ्यालाच भाग्यवान असं पाहतो. सिनेमाची ही संतमय तिची जीवन बसल्याने तुका कोणच अडवची ना. तुमचं सांगा तुमका सदा काळ जाय शिलो. तुमचे मुलगा तुमचे वागप तुमचे विचार तुमचे समजावून घ्या हे पण ना तुमच्या मुखात माझा लगेच पिसर पडला होता. ओ नीमा तू अशी गेली अगं कधी असते त्याला तुझ्याकडे संपर्क करून नसतले हा तू खंयच्या वेळा फोन कर नी म्हाका. किती अवस्था करून घेतल्या रे तुम्ही जीवाची. खूप तकलो पण कित्या खातीर कोणा खातीर असं जीवाक थकय तर तू. अरे माझ्याकडे येऊ तर हांगा पप्पाकडे देव. तुका पप्पान पैसे धाडून दिले कित्याक परत केले तुवें ते. पैसे नाका म्हणून शब्द दिलो हांवें पप्पाक. अरे कसलो शब्द मी घेऊन बसलो तू केदार. अरे बापूय तिथे जाल्यार पुतान घेवचे रे ते. उदक दिता प्लीज. कशें आसा बाबू कितें करता. माझ्या कितें जालां तेंच कळना. बाबूचे लेगीत वेळच्या वेळार करिना. सकाळी 4 उठून घरातले करून वता पद्दराचो णवांक येता. खूप त्रासान पडला हो बाबा. पप्पा खंय आसा. पप्पा सकाळीच भायर सरला. विमानाची तिकेटी हाडपाक. कोमलची फाल्यां वता. खंय वता. आमच्या एका बऱ्या सिनेमाची ऑफर आयल्या आनी मुंबय वता. तांच्या शुटिंगा खातीर सिंगापूर अमेरिका.
आशिल्ले तुम्ही सदाकाळ आमच्या बरोबर असले. पप्पाक म्हणिल्लें सुद्दां पप्पा पप्पांची खाऊन मम्मा म्हणून स्वीकारपाक तयार आसा. तुमच्या आदाराची खूप गरज आशिल्ली कोमलजी. हांवें म्हाका शक्य आसा तितलें तुका सगळें समजावंक जाय. मी दाखिल्ल्या वाटेक हांव चलत रावतलों. ह्या सगळ्या संकटांतल्यान वाटकडी एक ना एक दीस पप्पाक अभिमान दिसपा सारको केदार जावन दाखयतलोच हांव. दुःख म्हणून काय आसच ना केदार. सगळें सुखच आसता. फक्त पेवपा कळपा जाय. ही सुखूच सुख. That's good. माझी म्हणून कितें तरी दिवंक जाय आशिल्लें. सध्या हांव कोणाकूच कांयच दिवं शकना. तू तुजी जिणेंतले उंचायेचेर भर केदार. की तेच तुवें दिलें मोठें गिफ्ट अशें समजना. हांव परत शिकतलों. म्हज्या जिवनाची एक मोख आसा. जी आसा मम्माची आशिल्ली. पूण हाका वयली जबाबदारी अशी कुशीक भेगाटून जिविताची मोख खाटू येता कोमलजी. जिविताची मोख महत्वाची का हांगा वयली जबाबदारी. करियर म्हणटा ते महत्वाचे काय रिस्पॉन्सिबिलिटी. ह्या संवसारांतली बंधनां अशी सहज येतली करियरा फाटल्यान धांव येता कोणाच्यानूय. तुजो बाबू सपना हांकां अशी अर्द्यार सोडून हांव म्हज्या शिक्षणाची मोख म्हजी जिविताची ध्येय गाठूंक वचूंक शकता. मम्मा मात गेली. तिची जिणेची मोख तिचें सपन पुराय करपाक आमकां कांय न्ही करून गेली. मम्मा उंच शिखराचेर एक जर्नलिस्ट म्हणून उबी रावतली. तेन्ना तुका आपली आवड इतल्या उंचायेचेर पळोवपाक आवडटली न्ही केदार? उंच चंद्राचेर घर बांदून केदार एकटोच रावलो जाल्यार मम्मा पप्पाक ते आवडटलें? नाकाच ती उंचाय. आपलो पूत आपल्या म्हऱ्यान आसचो, आपली भुरगीं आपल्या म्हऱ्यान अशी हें आवडटलें. माया मोग नाते हांकां कसलीच उंचाय आसना कोमलजी. उंचाय आसली फक्त करियराक. योग्य वेळार योग्य तऱ्हेनच वागला केदार. आय एम प्राऊड ऑफ यू केदार. आय एम प्राऊड ऑफ यू. मम्मापासून हांव करूंक शकलो ना बाबा. जाणा आज ह्या खिणाक म्हाका नांव मेळचें ना, कीर्त मेळची ना, पयसो मेळचो ना, पदव्यो मेळच्यो ना. पूण हे सगळ्या वगडान बसलो तरी हांवें म्हज्यातले मनीसपण वगडावना. हे सगळ्या वगडान सुद्दां हांवें म्हज्यातले मनीसपण सांबाळून दवरपाचो प्रामाणीकतेतले गेलो कोमलजी. म्हजो पप्पा देव मनीस म्हणल्यार ताणी म्हाजेर रागार जावपाचो. म्हाका सांबाळून घेतलो, धीर दिलो. हांव मात तांचे कसले तरेच्या पुराय करूंक शिकलो. आजुनी खूप वेळ आसा तुजे कडेन. तू खूप कितें करूंक शकता. हे पळय, संकटाचे ढग जितले गतीन भोंवतणी जमा जाता तितलेच गतीन ते नाच जाता. फुडार बी रोखडेच बरें दिसता. केदार बरं दीस येतलेच. आई गेली तेन्ना कसोच येवं शकलो ना. माफ कर म्हाका. म्हाका तुजेर राग ना रे केदार. उलट तो बापूचेर सपनाचेर प्रेम करता ते पळोवन अभिमान दिसता म्हाका. आमचे घराण्याचे दायज ते. आमचे सगळ्यांचे काळजांनी प्रेमाचो झरो व्हावा तसा. पूण कितें कोण जाणा तें प्रेम दोनी हाताच्या पोशांनी कसकशीत पिवन तृप्त जावपाचे जोडीदार मात आमकां कोणाकच पावले ना. तें प्रेम मात तशेंच उरता. जोडीदार मात अर्द्यानूच सुटून गेले. अशें कित्याक घडटा बाबा? हांवें इतलें करूनय सपना म्हाका सोडून वचपाचो विचार कित्याक करता? खंय वचूंक सोदता सपना? पप्पा पप्पा आनी सहन करपाक जायना म्हज्यान. आनी सहन करपाची ताकद ना म्हज्यान पप्पा. शांत जा. विटलो हांव सपनाच्या वागडीची येतना. आमी थंडसाणेन हाजेर विचार करुया. हावसानी भिवपाची कसलीच गरज ना. सांग कितें जालें? कश्टान हांव सपना घडलो. बाबू जातकीर सपनाय कामाक वचले. हांवूय मेळटा तें काम करतलो. ह्या अशें मेळटा तें काम करून झिजलो.
स्वप्न पयलींचे स्वप्न उरूंक ना मनात माता तेन्ना भायर खंय वता कित्याक वता कांयच सांगना तातूंत भर म्हूण स्वप्नाची आवय आयल्या केन्ना म्हणजे खंय आशिल्ली तितले दीस खबर ना 4 दीस जाले आयल्या स्वप्न बाबूक घेवन वचपाची तयारी करता आवय वांगडा पूण अशें ते कशें करूंक शकता केदारान ताच्या खातीर आपलें सर्वस्व पडाक लायलें हेवूय बी खबर ना ताका दिसता बाबूक घेवन वता आनी मेळ जोडी घेवन जीव दिवचा केदार कसं झालं तू केदार ते बाबू घेऊन तू हांगा यो तांकां वताले वचूनय तोंड घेवन स्वप्नाची आवय बाबूक घेवन गेल्यार पुलिसांक बाबाची धमकी दिता भुरग्याचेर आवयचो हक्क पयलीं अशें म्हणटा म्हाका बाबू मारया लेगीत वचपाक दिना पप्पा म्हाका बाबू मारया लेगीत वचपाक दिना पण केदार समज बाबू तुजे कडेन दिलो जाल्यार तूं ताजें वेवस्थीत करूंक शकतलो आनी त्या पेक्षा तांकां घेवन वताले वचूनय तूं नव्यान तुज्या जिवनाची सुरवात कर जाल्यार कितें तें विसरून वच पप्पा बाबू म्हज्या रक्ताचो हांव ताका असो वाऱ्यार वचूंक शकना सपना ताच्या आवयच्या स्वभावाचेर गेला तांकां जाय फक्त पयसो आनी टाटामटान सगळं ती म्हज्या बाबूक सांबाळची ना पप्पा म्हजी सपना पासून सुटका कर पप्पा म्हाका म्हाजो बाबू मेळोवन दी पप्पा म्हाका म्हाजो बाबू मेळोवन दी पप्पा वच केदार वच तुज्या बाबूक तुजे कडेन हाडून दिवपाची जबाबदारी कशी म्हणजे विश्वास ना असं तुका एक गजाल म्हजे कडल्यान आयकूंक बाबू खातीर हांव कितें आयकून दिवपाक तयार आसा पप्पा सगळ्यात पयलीं तुज्या तकलेवयलें टेन्शन काडून उडय तुवें तुज्या बाबूक घेवन येवन हांगा रावपाचें तुवें तुजें शिक्षण पुराय करपाचें सपना कायमचें विसरून वचपाचें तुजो फुडार तुजें भवितव्य तुवें बरे रितीन घडोवचें इतलीच तुजे कडेन अपेक्षा पप्पा पप्पा आय लव्ह यू पप्पा आय लव्ह यू बहुतेक दुःखाचो दोंगर हुकून आमी आतां सुखाच्या सिनेर भितर सरतात निमा घरात गोड कितें आसा काजूची बर्फी हाडू बेस्ट म्हज्या आवडीची तू ट्रेनाची तिकेट फाल्यां दनपारां 12 म्हणसर तुका एअरपोर्टार पावूंक जाय बाबा सकाळी 9:30 म्हणसर कोमला घेवन तूं हांगा येता हांव निमा केदार आमी सगळीं बरोबरच या घे तूच दी सगळें कोमल तू फाल्यां वतलें आई अजुमारच्या दुखण्यातल्यान धाडसयल्ली आसता तूं फाटल्या 14 म्हयन्याच्या वनवासांतल्यान तुवें आमकां बरे रितीन भायर काडलें तूं वता ताजें दुख्ख आमकां आसाच तरी अभिनेत्री म्हणून करियर घडोवपाची संद तुज्या पांया लागीं आपूण जावन चलत आयली ताची खोस त्या दुख्खा परशी आमकां चड आसा तुजो फुडार तुजें भवितव्य तुज्या जिवनाची मोग तुज्या मना प्रमाणे पुरी जावं सैतिवंत जावं पळबाची उंचाय लेगीत तुज्या कारकिर्दीत पूर्ण करप तुमच्या सगळ्यांच्यो तुज्या घराच्यो तुका गोड गोड शुभेच्छा
कोमलजीक सरप्राईज दितले. मा हा पप्पा, तो शर्ट घेऊन होता. थंयच कॉटीचेर दवरला पप्पा. तो जाय तो घाल. हा आनी टिपयाचेर दूध दवरला ते घेवपाक विसरूं नाका. हा आनी पप्पा, उमळपाचे सगळे कपडे थंयच दवर हा. मागीर एअरपोर्टाचेर वचून येवन पळयता सगळें. आज 9:30 झाली. तू बाहेर सर ना. तुझी सावली पप्पा, हांव रोखडे भायर सरता. प्रिय कोमलजी, नाका. Dear friend, नाकाच. Dear Mama, yes. चल मा बाहेर सर वेळ जातलो. पप्पा, आज तू सारको नवरा कसो दिसता मरे. बोकड चिडून बशिल्लो नवरो असो दिसता. खरंच पप्पा, त्या तेंपान तू असो भायर सरला. आज तुका खूब खोशी जालेवरी दिसता. म्हजी वता म्हण तुका वायट दिसना. दिसता. पूण दुख्खात जितलें चड करवायटा तितलें तें चड दावता म्हाका. आयच्यान आमी आमच्या जिणेची नव्यान सुरवात करपाची. हांव, तूं, केदार, बाबा आनी आमचो कुकुलो बाबू. चल 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 तयार करा, बेगीन खावपाक जाय आमकां. रेडी? केदार, आज सगळ्यात ताण तणावांतल्यान मुक्त जालो केदार म्हाका पळोवपाक मेळ्ळो. जाल्यार सगळें तुज्या मना सारकें वेवस्थीत. हाय पप्पा, तुवें सांगिल्ले प्रमाण हांवें बाबू व्हरून संजयागेर दवरलो. संजयाची आई म्हणपा लागली कसलीच काळजी करूं नाका. व्हेरी गुड. आमी एअरपोर्टा वयल्यान येतना तुज्या बाबूक घेवन येया. ओके? केदार, तुज्या तकले वयलें टेन्शन अजुनूय म्हाका तुज्या तोंडाचेर दिसता. पळय, हाजे फुडें म्हाका तुज्या तोंडार उमेद, खुशी आनी आनंद दिसपाक जाय. जालें कितें विसरून वचपाचें. आयच्यान आमी एक नव्यान सुरवात करपाची. लेट अस स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग. ओके? डियर मम्मा. पप्पा. हा? मम्मा आयल्या. कोण? मम्मा? सारा? 4 दिसांनी आयल्या. खंय आसा? बाबा आशिल्ले आपल्या आईच्या घराकडे. तुका मम्मा मेळिल्ली? मम्मा खूब जाणा. सारा आसचें ना. अरे ताजो कोर्स 2 वर्सांचो. अजून 8-10 महिने आसा ताजो कोर्स पुरो जावन. कोर्स पुरो जालोच ना पप्पा. सोमवार सप्तगीर सुटी मनोवपाक मम्मा आनी तिचो फ्रेंड गाडी घेवन फिरपाक वताली. मागीर भयानक एक्सिडंट जालो. तो दादलो तिचो फ्रेंड आत्ताक गेलो. हांवें बरोच काळ पेशंट दवरली. भिंगमाचेर मेजर ऑपरेशन जालें. 6 म्हयने हॉस्पिटलांत गेले. आतां मम्मा परत आयल्या. हें सगळें तुका कशें कळ्ळें? संजयागेर गेलो तेन्ना संजयाच्या आईन सांगलें. मग संजयागेर गेली. घडी हांगासरली परिस्थिती जाणून घेवपाक. संजयाची आई म्हणटाली, मम्माक घरा घेवन चलात. तिका तुमच्या आदाराची खूब गरज आसा. ती खूब अशक्त जाल्या. पप्पा, मम्मा परत आयल्यार तिका हांगा परत रावूंक दितलो? केदार, आमी सगळी विचित्र परिस्थितीत सापडली. नियतीन आमकां सगळ्यांक खर ख्यास्त वगळली. आमी ती भोगली. आता सगळें विसरून आमी आनंदान परत एकठांय येवया. आय लव सारा. हांव हाजीर लागीं तितलेंच प्रेम करता.
मग परत या घरात नाही गेले आम्हाला राहू शकतो ना पप्पा. किती लवकर दुसरा निर्णय घेऊ नका. तू हा निमा आम्ही थंड सांगून यात नाही बसून हाचे निर्णय घेऊया. आमका सोडून गेली ह्या विसरू शकता पप्पा. पण तिने तुझ्या मोगाचा जो अपमान केला ते केन्नाच विसरू शकना. तर इतले पैसे का परकी घातल्या बरोबर त्याची आवय अशी त्या परकी घातल्यामुळे भावता मिरळीता झाला ती वाईट चरित्र्याची. आणि मम्मा त्याच्या परस वेगळी कशी जावं पप्पा. प्लीज आय हेट मम्मा. आय हेट हर. आय हेट हर. आय हेट हर. प्लीज केदार प्लीज प्लीज. काय केदार निमा मम्मा आयला इतलेच सांगपाचे बाकीचे काहीच सांगपाचे ना प्लीज. मम्मा आयल्या हे सोडून बाकी सगळे निमाक खबर असा पप्पा. आणि ते म्हाका मम्माच्या फ्रेंडाविषयी रूम पार्टनराविषयी सांगितले. म्हाका ते खरें दिसून नाशिल्लें. मी त्या वेळार ताचे विचार करपाच्या परिस्थितीन हांव नाशिल्लो. गोदवळच्यान फोन वाजता ते तुम्ही कोणच घेना. शी. हॅलो हॅलो. हय निमा उलयता. तुम्ही कोण. हॅलो. बाय मनशीचो आवाज सामको वळखीचो. कोण तेच कळना. कट झालो. निमा घेता पप्पा. हॅलो हॅलो. हय निमा उलयता. निमा. हय हय पप्पा आसा. केदारय आसा. हॅलो 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 हॅलो. मम्माजी तुम्ही. अगं, तुझी मजा करपाक सगळ्यांनी फोन केलाय. सारखें नेमकीच मेळना. चला 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 आमच्या एअरपोर्टाचेर पावल्या बेगीन. सरप्राईज. आता उघडून पळत ना. सरप्राईज. मम्मा. मम्मा दिवपाचें तें प्रेम तुमी म्हाका दिलें. म्हज्या पुराय जिवितांत इतलें प्रेम इतली माय इतलें आपलेपण म्हाका कोणेच दिलें ना. आईच्या दुखण्याक लागून फाटलें वर्सभर हांव तुमच्या मनांत. एका वर्सांत तुमी प्रत्येकान म्हाका आपल्या पांयपासात इतले घट्ट बांदून दवरले की म्हजे पांयूच जड जाल्यार तें घर सोडून वचपाक. अशा ह्या अपूर्वईच्या भुरग्याक सोडून 20 वर्साची संवसाराची नाती बंधनां करून साराच्यान जालेच कशें. काल रातभर हांव हातूंत तळमळें. वचून काय ना सतत मनात विचार आयले. म्हाका एकट्याक लागून 4 मनशां दुखावता कश्टी जाता. हांव रावल्यार तांचे जिणेंतली खोस फुलता. तांच्या जिविताची विस्कटुली घडी जाग्यार येता. तांची काळजां दुखता. हांव म्हजो फुडार करीत खंय जावंक सोदता. म्हाका ल्हानपणापासून जें मेळ्ळें ते आज तुमच्या रुपान म्हाका मेळटा आसतना
असं करचून दे. हे इतले प्रेम, इतली माया म्हाका परत खरी मेळा. म्हाकाच कळना कितें करचें. जिविताची मोख दर एकल्यान काडचीच, पूण हांगा वयली जबाबदारी संसाराच्या बंधनाची जाणीव विसरून न्हय. सुखी घराब्याची सुखशांती नष्ट करून न्हय. आई, सारा आणि सपना, 3 पिढ्याची 3 अस्तुरीची रूपां हांवें हांगा पळय. तिगार ह्या नात्या कारणान कुशीक सरली. तेन्ना जाल्ली भयानक अवस्था हांवें तिनूय पिळग्याच्या दादल्यांनी पळय. हे सगळे जाणा जावन लेगीत आज नकळत तुमची मनां म्हज्या लागीं मोडटा आसतना हांव चवथी अस्तुरी तुमकां सोडून कशी वचूं? मन, हांवें हांगाच तुमच्या म्हऱ्यांत रावपाचें थारायलां. कोमल, कोमल तू वाच. ह्या भुरग्यांक दुखोवन आमच्या खातीर तू सिनेमाची ऑफर वगळूंक नाका. म्हाका दुःख ना ते बगड्यांनी. हांवें पुराय विचार करून हो निर्णय घेतलो. तरी सुद्धा हो निर्णय म्हजो स्वताच. कोमल, तुझं करिअर महत्वाचं. केदाराच्या प्रश्नाची जाप महत्वाची न्हय. असले प्रश्न करिअर महत्वाचं काय रिस्पॉन्सिबिलिटी? मायपासाची बंधनं, काळजातली ओढ हाका कसलीच उसाय आसता. उसाय आसता ती फक्त करिअराक. म्हज्या बदलिल्ल्या निर्णयाक केदाराक ताच्या प्रश्नाची समाधानकारक जाप हांव दिवंक सोदतां. म्हजो निर्णय बदलचो. मम्मा तुवें वचपा वेळार आडायली. इंग्रजी हांगा रावपाक वचत धाडव नाका. तांकां रावू दी आमच्या बरोबर. तुका तांच्या मायेची खूब गरज आसा. मम्मा परत आयली जाल्यार ती ह्या घरान रावूंक शकतली. तो ह्या घरान हक्काचो जागो आसतलो. हांगासरलो जागो मात ती कायमची वगडावन बसले. करिअराच्या नावाचेर उंच शिखराचेर वचून बसूं येता. ह्या उरता ऐकूनूच आज आमच्या काळजात कोमलजी वचून बसल्या. कोमल, सारा प्रत्यक्ष रंगमाची वयली आहे. दिव्याच्या उजवाडाक वचून रंगपात जीवनमोग दिसली. हे तुका जिविताचे नाटक बरे रंगचे म्हणून पड्ड्या फाटल्यास कोणाक दिसनाशा जाग्यार रावन काळ हात धडपडत आंगावली जबाबदारी सांभाळत जीवनमोग काडची अशें दिसले. तुझ्यासारख्या अस्तुरेची आज सगळ्यांकूच खूप गरज आसा. वी आर प्राऊड ऑफ यू. आय सल्यूट यू.